खानापूर कर्नाटकांतल्यान गोंयान बेकायदेशीरपणान रेंव हाडपी 21 ट्रक वाळपय पुलिसांनी होंडा बुधवारा धरले। रेंव काडपाक सध्या बंदी आशिल्ल्यान कर्नाटकांतल्यान चोरया रेंव हाडपाक लागल्यात। ह्या ट्रक दनियाड मायनर मिनरल्स कायद्याखाला गुन्यांव नोंद केला। चोरला घाटांतल्यान गोंयान रेंव हाडपाचो हो प्रकार फाटले कितलेशेच दीस चालू आशिल्लो अशें समजता। रेंव काडपाचेर कोर्टान बंदी घातिल्ल्यान आतां गोंयांत कर्नाटकांतल्यान चोरयां रेंव हाडपाक लागल्यात। खानापूरच्यान गोंयांत बेकायदेशीर रितीन रेंव हाडपी 21 ट्रक बुधवारा वाळपय पुलिसांनी जप्त केले। तातूंतले कांय ट्रक गोंयचे आसात जाल्यार चडशे ट्रक कर्नाटकांतले आसात। रेंव काडपाक पुराय देशांत बंदी आसतना ही रेंव कर्नाटकांतल्यान गोंयांत पावलीच कशी हाची चौकशी वाळपय पुलीस करतात। मायनर मिनरल कायद्या खाला तांचेर गुन्यांव नोंद केला। सगळे ट्रक होंडा पुलीस आउटपोस्टा लागीं दवरल्यात। पुलीस जनसंपर्क अधिकारी जॉन आगियारान ह्या विशीं प्रुडंटाक माहिती दिली। 21 ट्रक रेवेन भरिल्ले पुलिसांनी डिटेन केले। ही रेंव कर्नाटकाच्यान गोंया हाडटले तो मायनर मिनरल हे एक्टा प्रमाणे तांकां हें केल्यात। अंडर सेक्शन 6238 सेक्शन 38 आनी 62(3) ऑफ गोवा मायनर मिनरल कन्सेशन रूल 1985 एमेंडेड इन 2009 ह्या सेक्शना प्रमाणे ताका तांचेर कारवाई केल्या। JMFC 70 तांचे मुखार ही केस मांडिल्ली तेन्ना 20 ऑफेन्सीस जी पळय आसा 20 केसीस कंपाउंड केल्यो आनी चलन केले इश्यू 2000 ईच 2000 ईच फॉर ड्रायव्हर आनी फॉर द ओनर। तातूंतले एक ट्रक ड्रायव्हर येवना आनी चलन केल्या उपरांत 20 ट्रक रिलीज केले आनी एक ट्रक डिटेन केलो, ताचो ओनर येवं नाशिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। तळसांजर मडगांव वाठारांतले उरिल्ले बेकायदेशीर घरांक फुडल्या 2 दिसां भितर नोटीशी काडटले। दक्षिण गोंयची कमनीदाद प्रशासक संगीता नायकान प्रुडंटाक हे सांगले। ह्या वाठारांतल्या 42 घरांक हे पयलींच नोटीशी काडिल्ल्यो। ही घरां कायदेशीर करची म्हूण लोकांनी जिल्लोधिकाऱ्याक विनवणी केल्ली। जिल्लोधिकाऱ्यान ते आयकून घेवंक ना। ताळसांजर वाठारांतल्या 42 बेकायदेशीर घरांक कमनीदादीन ह्या आदींच नोटीशी धाडून मोडपाक सांगिल्ली। ही घरां कायदेशीर करची अशी विनवणी लोकांनी जिल्लोधिकाऱ्याक केल्ली। जिल्लोधिकाऱ्यान ही मागणी भायर मारिल्ल्यान आतां उरिल्ल्या हेर घरांकूय नोटीशी काडटले। ताळसांजर ऑर्डर्स मोती दोंगरचे जे एन्क्रोचमेंट्स आशिल्ले त्या बाबतींत ऑलरेडी 5 ऑगस्टाक ऑर्डरी इश्यू जाल्या। ताळसांजराचेर जे आनी एक रीट पेटिशन आशिल्लें 136 रीट पेटिशन तातूंत 42 केसीस अश्यो आशिल्ल्यो जातून हांवें फ्रेश शो कॉज नोटिसीस काडिल्ल्यो म्हज्या ऑफिसान। त्यो ताजेर ऑर्डर पास करपाची अजून उरल्या एंड सून द ऑर्डर्स वील बी कमिंग अप मे बी इन नेक्स्ट 2 days। ह्यो ऑर्डरी पेंडींग उरिल्ल्यो कारण रेग्युलरायजेशन एप्लिकेशन्स त्या लोकांची जी आशिल्ली ती पेंडींग आशिल्ली गव्हर्मेंटाकडे। Collector has passed orders now rejecting those regularization applications which were pending with them and accordingly the orders were passed on 7th. The orders are received in my office for service yesterday. त्या प्रमाणे आता जी शो कॉज नोटीस हांवें इश्यू केल्ली ताळसांजराच्या एन्क्रोचर्सांक ताजेर आमी ऑर्डर पास करतले। मे बी बाय टुमोरो इवनिंग ऑर फ्रायडे मॉर्निंग I should be in a position to pronounce the orders. मोती दोंगर वाठारांतल्या बेकायदेशीर घरांचो प्रश्न सध्या हायकोर्टान आसा। 3 सप्तकां खातीर कांयच कारवाय करची न्ही असो आदेश कोर्टान दिला। मडगांवच्यान आमचो रिपोर्टर समीर भट। काणकोण आनी मडगांवचे खाजगी बसवाले बुधवारा येरादारी संचालकाक मेळ्ळे। ते म्हणटात काणकोणा कदंबान घाल्ल्यो नव्यो बसी बंद करच्यो। कदंबाच्या वरालाक लागून खाजगी बसींक पॅसेंजर मेळनात। येरादारी संचालकान तांचे आयकल्ले भशेन केले। तांकां परत 18 तारखेर आपयल्यात। काणकोण मडगांव आनी कुंकळ्ळेच्या बसवाल्यांनी बुधवारा येरादारी संचालकाक निवेदन दिले। नेमांक धरून नाशिल्ल्या नव्या कदंबाचे वराल रद्द करचे म्हूण ते मागतात। खाजगी बसी आनी कदंबाच्या वेळात चड फरक ना, ताका लागून पॅसेंजर मेळनात आनी धंदो लुकसाणान चल्ला अशे बसवाले म्हणटात। तांच्या प्रस्नाचेर 18 तारखेर विचार जातलो अशें येरादारी संचालकान म्हणला अशे बसवाले उलोवन दाखयतात। ज्यो इनलिगल कदंबाची बसी कॉमेस केलाय ताका आमी अपोज करपा लागून आनी तेजी संदर्भाक आमचो एज अ डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर अरुण देसाय आमी येवन मेळ्ळे कडेन आहाय आनी ताका आमी एक मेमोरंडम दिला। कित्याक म्हळ्यार काणकोण सद्याकच बसी क्लश चलताय आनी ह्यो जर कदंबा बसी जर घायल्यो
जाल्यार आनी ताका हे उपाय कांय ना दुसरे बसी घालपाक, ताका लागून आमी मेळपा आयिल्ले. आनी डायरेक्टरान आमकां सांगलां कितें काय म्हळ्यार आपूण लिगली कितें तरी आसा जाल्यार आपूण कदंबा कडच्यान मागतलो. आनीक बरें आश्वासन दिलें तेणी, आपूण नेक्स्ट 18 तारखे मिटींग घेता आनी 18 तारखे मिटींगे आपूण तुमगे कितें प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करता म्हूण सांगलां. काणकोणचो टीसी खाजगी बसवाल्यांक पिट्टा, ताची 8 दिसां भितर बदली करची म्हूण ते मागतात. ना जाल्यार आंदोलन करतले म्हणूनय ते उलोवन दाखयतात. सुशांत पळ, प्रुडंटा खातीर. वास्को रेल्वे स्टेशनाचेर अन्न आनी वखदां खात्यान 40,000 बनावट खवो आनी हेर खावपाचे जिन्नस जप्त केले. अधिकारी म्हणटात खवो मिरज सावन आयला. तो वास्को बाजारान विकपाक हाडिल्लो. धाड घालून अधिकाऱ्यांनी म्हाल जप्त केलो खरो, पण तांच्या हाताक कोणूच लागूंक ना. चवथी दिसांनी मिठायेक बरीच मागणी वाडटा. ताचो फायदो घेवन कांय जाण बनावट म्हालय खपयतात. मिरज सावन बुधवारा फांतोडेर सुमार 265 किलो खवो, कलाकंद आनी हेर जिन्नस वास्को स्टेशनाचेर देंवयतले म्हूण अन्न आनी वखदां खात्याक म्हायती मेळिल्ली. खात्याची टीम रोखडीच स्टेशनार पावली. 40,000 म्हाल तांच्या हाताक लागलो. अधिकारी म्हणटात वास्को बाजारान तो विकपाक हाडिल्लो. सो हेंची प्रॅक्टीस जाल्या की रेल्वेचेर आनी बसीचेर धाडटा, वीच इज टोटली अनहायजेनीक कंडिशनान धाडटा. आनी प्रत्येक पार्सलार आमी आतां 7 पार्सलां हांगा डिटेन केला. 7 पार्सलार एड्रेसीस ना, इवन तेंचे ते चलन धाडटा ती ना तेंची, आनी कितें म्हणून आयटम धाडला तोय ना. आमी आतां सकाळच्यान हांगा 3 वरां रावली. कोण हांगा लोकल वेंडर्स आसा येतले व्हरतले म्हणून कोणूच येवन अजून पर्यंत माल क्लेम करपाक. सो आतां आमी वीथ रेल्वेक रिक्वेस्ट करून ती 7 पार्सलां वेईंग नियरली अबाउट 365 kgs, व्हॅल्यू जाता जवळ जवळ 40,000, ती सगळें कॉन्फिस्केट केला. आनी आमी आतां ऑफिसान व्हरून तेंची सॅम्पल्स काडून मागीर तेंचेर फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन करून केसीस फायल करतले. खात्यान माल धरलो खरो, मात तांच्या हाताक कोणूच लागलो ना. कांय दिसा फाटीं पणजे बस स्टँडाचेर अशीच पोतयांनी फरसाण धरिल्ली, मात ती हाडपी लोक FDAक मेळूंक नाशिल्ले. मनीस नासतना म्हाल देंवता हे एक आनीक वेगळे कोडे. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.